सगळें तुजे हातांतलें बरें तें आमकां आयज हें आमचें पुलीस स्टेशन ओपन करतना ताची उक्तावणी करतना हांगासर वावर करतल्यांचेर तयार जाल्ल्यांचेर आनी आमचेर समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी हो जागो सगळ्यांक नीत मेळटा तसलो जागो जाल्यार प्रमाणात तुजे लागीं क्रिस्ता आमच्या सो देश भर तुमचे समी आसूं ईश्वर पदवीदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं सरपंच होते सरपंच I thank you all for your gracious presence. A very good morning and a warm welcome to all of you gathered here for the inauguration of the Santa Cruz Police Outpost. First and foremost, I would like to thank the people of Santa Cruz for opening your arms to us and welcoming us in your beautiful village to help serve you by preserving the public order and tranquility, along with the prevention and detection of crime, and also by helping promote public health, safety and morals. Crimes against senior citizens, women and children are a big threat to our society, and having a police outpost or police station in your proximity can considerably reduce crimes against such vulnerable sections of the society. So we, as a police department, are thankful for the opportunity and are delighted to serve and protect you. Without much further ado, beginning with the ceremony, I would now request the head of our department, DGP Sir, Shri Mukesh Kumar Meena, to present a bouquet of flowers to our chief guest, the Honorable Chief Minister, Dr. Shri Pramod Sawant Sir. I would request Deputy Superintendent of Police, Shri Santosh Desai Sir, to present a bouquet of flowers to our Honorable MLA of Santa Cruz, Shri Antonio Fernandez. I request DIG Range Sir, Shri Paramaditya Sir, to present a bouquet of flowers to our very own DGP Goa Police, Shri Mukesh Kumar Meena Sir. I request SP North, Shri Shobit Saxena Sir, to present a bouquet of flowers to our Inspector General of Police, Shri Rajesh Kumar Sir. I request Police Inspector of Old Goa Police Station, Shri Krishna Sinari Sir, to present a bouquet of flowers to our Deputy Inspector General of Police Goa, Shri Paramaditya Sir. I now request Police Sub-Inspector of Old Goa Police Station, Shri Chetan Saulekar, to present a bouquet of flowers to the Sarpanch of Santa Cruz Panchayat, Shri Namdev Patte. I would now request Police Inspector of Goa Police, Shri Krishna Sinari Sir, to present a bouquet of flowers to our father.
With having a main objective of improving formal and informal policing in the state, our DGP Goa, Shri Mukesh Kumar Meena sir, has been tirelessly working towards building strong community relations between the public and the police. The addition of this, one of many to come, new police outposts and police stations shows that his vision is becoming a reality. And so, I would like to kindly request our Director General of Police, Shri Mukesh Kumar Meena sir, to kindly say a few words. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, MLA of this area, IG Rajesh Kumar, DIG, Sarpanch of this area, Father who is present, officials of PWD and other punches of this area, and all those present, including media. We as a police department are very grateful to Honorable Chief Minister that in spite of busy schedule, he has come here to inaugurate police outpost. We welcome him here. Honorable MLA also spared his time and he has come. Sarpanch also has taken interest in this outpost and he is also present. We welcome him also. So we welcome everybody who is present here on behalf of Goa Police. This shows that public representatives, including Honorable Chief Minister, as well as public, have got great love to Goa Police and they have got faith in Goa Police and they are helping us. In fact, this outpost land was allotted in 1989 to Goa Police, but after 32 years we can see reality. It is because of initiative of our Honorable Chief Minister. He is very particular in land and building projects and infrastructure projects of Goa Police. Whenever we request fund, whenever we request any facilities, he is ready to grant. In fact, because of his initiative, we got fund, we got everything, and it was expedited. Now you can see reality this police outpost. This police outpost is necessary in this area. It will help local people. It will help overall policing in this area. In fact, it is one of the examples of Honorable Chief Minister's initiative. He is taking much interest for creating more police stations. He has already sanctioned many police stations building which are under process, like Cafe which is under construction. There are many other buildings which are under construction and at the final stage, or either it is tendering or whatever it is. He is taking keen interest. In fact, policing depends on facilities provided by the government. I remember that I went to him in March and I requested the vehicles are required. Within a day, he sanctioned 35 vehicles to police department, which have come, and now overall policing is improved. Even Old Goa police station, this police station has got one Scorpio new vehicle. Most of the police stations of North Goa, they all have been provided new Scorpio vehicles because of decision of Honorable Chief Minister. So this kind of support if we get from the government, police can do wonders. In fact, I have done policing in many states as well as UTs. Police is required as a citizen. If I say police is required in a better way. If we have got policemen who are working sincerely, honestly, and with dedication, they can provide crime-free environment to the public.
I advise Old Goa police personnel as well as staff who will be deployed here that please don't involve in any activity which is bad, which is against law. If public has got expectation from us, we must work sincerely. In Goa, we have been taking meeting, we are interacting with our people, and our emphasis from the police headquarters is that we must provide crime-free environment in Goa. Because of efforts of our police personnel of Goa police, I can say the detection rate is very high. If we compare figures from other police in the states, other states of the countries, the investigation or detective skill of these officers are excellent. Most of the cases, heinous cases, are detected immediately, which you can see recent case of kidnapping of GMC. I'll not take much time. I again welcome everybody, and police department is very grateful to Honorable Chief Minister, Honorable MLA, Sarpanch of this area, and other public representatives as well as others who are present. Thank you. I would now request Father Richard Pinero, the parish priest of Santa Cruz Church, to kindly say a few words of wisdom. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Saman, our MLA Tony Fernandez, Inspector General of Police Mukesh Kumar, and other dignitaries on the dais, and my dear friends. Today, we are very happy and we want to congratulate our Chief Minister for coming here and blessing this place. Also, our MLA, who is tirelessly working every day, especially in this COVID. He, I can say, not only COVID warrior, but he gives all type of service to the people. And I'm very happy that our MLA is serving all of us. Last but not the least, this place, I hope that all may get justice, and always our police personnel will give us good service. Thank you. God bless you. Thank you, DGP sir and Father Richard, for your wise words of inspiration and wisdom. I'm sure Goa Police will strive to achieve optimum results and serve you all well. I would now like to call upon our Honorable MLA of Santa Cruz, Sri Antonio Fernandez, without whose unconditional support and unwavering love for its citizens and its safety, this outpost would not have been built with such fast pace. And so, I would now request our MLA of Santa Cruz constituency to please share a few words. Good afternoon, everybody. It gives me an immense pleasure to welcome my Honorable CM of the state of Goa, Dr. Pramod Samanji, DGP of Goa, Mukesh Kumar Meena, DIG, SP, Sarpanch of the village, Mr. Namdeo Naik,
parish priest of Santa Cruz, Reverend Father Richard Pinero, my Panch members, police officials, my friend DYSP Santosh Bab, PI Sinari, media, and my dear friends and my block committee, BJP Mandal of Santa Cruz constituency. First of all, I like to thank them, which they worked tirelessly with me to make this day a grand success. On the occasion of my birthday, today I am happy to share this dice with all the dignitaries at the auspicious occasion of the inaugural of the Santa Cruz Police Outpost. It has been a long time demand of the people of Santa Cruz to set up police outpost in the Santa Cruz village, as most of them found it difficult to get police help since the old Goa police station is 8 to 10 kilometers away from Santa Cruz. I thank our Honorable Chief Minister, who is also the Home Minister, for fulfilling people's demand of police outpost in Santa Cruz. In this regards, I would like to further inform that we have not invited any participation by the people because of COVID. My dear friends, I am really sorry. I have not invited not a single friend of mine here, and who are deliberately calling me and shouting at me, why you have not called me? This is a COVID time. I can go to anyone, but you all should permit me. I always say, in my aim is, I think that there is no COVID for me. But it is there. That is why I go to GMC, I pick up the patient, I give them first aid, everything. So I request you all, please, 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 my closest friend, don't be angry on me. I have not called anything. As per the direction of the Chief Minister of Goa, he was just worried when he entered. He asked me, "Tony kitlo log rahe?" So it is just all officials, sir, and hardly 2-3 of my panchayat members and party members. In 1991 एक प्रोपोजल आली की ही पुलिस स्टेशन बांधतले म्हणून आउटपोस्ट. 30 वर्सां जाली आयज पासून ही रियालिटी जावंक नासली. कितलेच MLA जावन गेले. तेन्ना आयज फंड्साक लागून वयर सकयल जाताले तेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हो फंड्स बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन पास जाल्लो. He has diverted and given me the funds to construct this outpost, and today is a reality you all have seen for our people. Thank you, Dr. Pramod Sawant. And I am happy that my villagers, when we are going around here, they wanted, because the garbage, this is a garbage dump before. You cannot travel this side, and many things have come on the papers. So these my neighbors used to tell me, सांगताले बाबा मातशी घाण काड हांव ताका सांगतालो हिंगा कितें तरी येतलें म्हणून तेन्ना लीप करतलो म्हणून. आयज हांव शेजाऱ्यांक सांग सोदतां, आयज हे सगळे हिंगा पुलीस ऑफिसर येतात तेचें काम हे मेंटेन करून चकचकीत दवरपाचें. आयच्यान तुमचें काम पूर्ण जालें. तुमी पुलिसांक सहकार दिवचो म्हणून मागता. प्रोपोजल खूब दिता, पूण जो कोण काम करता तेकाच गमता कितले त्रास पडटा पळय ते. आनी आयज हे गोंयच्या मुख्यमंत्रीन बिंग ए फायनान्स मिनिस्टर म्हाका कामाक कितें करून दिल्या ती. आयज म्हाज्या वाडदिवा दिसा कांयच फोडून तेका देव बरें करून म्हणून हांव तुमचे नोदरे काडून दितां. आनी तें म्हटल्यार आनी तें पयलें सांग सोदतां, म्हाजें आयज पासून गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान एक पासून काम कितेंच ना म्हणूंक ना. बगर हांव 10 फावटी चिंतून ते कडेन मागोंक वयता कितें हें काम ना म्हणचे खातीर. हें काम जातलें मातशें अशें आहा तशें आहा जाल्यार जावचेंच जाल्यार हांव फुड्यानूच वचना. कित्याक सगळींच कामां जाता अशीं ना. देखून गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान म्हाका केन्नाच कितेंच ना म्हणोंक ना. त्या खातीर थोड्योच गोश्टी तुमचे नदरेक हाडटा
कित्याक हांव केन्नाच मिडियाच्याय फुड्यान येयना, हांव वॉट्सॅपार सगळें घालिना, कितें म्हाजें काम कार्य तुमी जाणा, म्हाजी पंचायत जाणा, तिनूय पंचायती जाणा, म्हाजें मंडळ जाणा, ते आयज आमच्या बरोबर आहा. तेन्ना आयज सकाळीं हिंदू क्रिमेटेरियम आमी इनॉग्रेट केली. 2 फेजींनी आमकां फंड्स दिलो. दॅट इज द विलेज लेवल तिसवाडीची बेस्ट हिंदू क्रिमेटेरियम आमी करून दिलेली आहा अंडर द लिडरशीप ऑफ मायकल लोबो, मिनिस्टर फॉर RDA, and revenue minister Dr. Pramod Sawant for 57 lakhs. Police outpost. थोडे म्हणूंक लागले इट लुक्स लायक ए बांगलो, कित्याक सगळेच बाजून बिल्डिंगां बांदप न्हू, पूण दिस इज अ युनीक स्टायल वॉट वी हॅव डन, वॉट वी हॅव डिझायन थ्रू वर्क डिविजन 5 buildings with the architects and AE, JE, everything they have done the best of it. The cost of the building is 1.5 crores. PWD roads, आयज सांता क्रूज, मेर्सेस आणि चिंबेल, आयज दोतोरान आमच्या दोतोर प्रमोद सावंतान आयज 12 कोटी 12 crores 34 lakhsची ही कामां पूर्ण जाल्ली आहा. फकत हिंगा 8 किलोमीटर रोड हाचो उरला हॉट मिक्स जावपाचो. दिस इज विथ द हेल्प ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत एज अ चीफ मिनिस्टर एंड एज ए फायनान्स मिनिस्टर. तशींच उदकाची कामां, उत्तम दर्शन कितली वर्सांच उदीक नासलें, थिंगा उदीक दिलें. पायपलायन नासली, थिंगा दिलें. आयज उद्घाटन जाता दत्तेश्वरान, थिंगा पंप सिस्टम मारून थिंगा उदीक मेळटा सुमार 20 वर्सांनी. आनी बांदार उदीक प्रॉब्लेम जाल्ले, ती लायनी दिल्यो. ही सगळी उदकाची कामां करून हाडल्या अबावट 12.8 crores. तशींच आत्तां इनॉग्रेशन करून येयले आमी एक टँक बिहायंड CCD वयर GMC कडेन, ती आयज टँक आमी करून इनॉग्रेशन करून येयल्या. ते टँकीचो कॉस्ट जावन आसा 9 crores 47 lakhs, which will cater to full GMC from Kenkre State, Cabeza, Part Santa, वो area देऊन Part Santa Agustin and Ubo Dado, that water will take care of that. Secondly, आता आमी व्हडल्या वाटान एक पंपिंग स्टेशन घालता, त्याचो ती लायन ही फूल अप टू सांता क्रूज ह्या वॉर्डाक देखून ही येतली आनी बांदारूय वतली. आनी खुबशीं कामां करून हाडल्या, हेजोच कॉस्ट सुमार जाता आयज. आनी चिंबेल अंडरग्राउंड केबलिंग इज अ गुड न्यूज फॉर एवरीबडी. ड्युरींग दीस हे आमचे झड मोड येयला तेन्ना खूब त्रास जाले लोकांक, पणजे सोबर जावंक ना, कित्याक अंडरग्राउंड केबलिंग. आयज हांव मागता सगळ्या तावट्यो मारच्यो, कित्याक चिंबेल पयलें स्टार्ट केलां. द कॉस्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबलिंग इज अबावट 8.5 crores. आयज इनॉग्रेशन जाता चिंबेल 3.5. हे आयज आमच्या मुख्यमंत्र्यान 8.5 कोटी दिवन अंडरग्राउंड केबलिंग ST लायन जाल्ले आसा. आयज तसोच मेर्शेचो 7 कोटी आनी सांताक्रूजचो 7 कोटी 17 तारीख म्हणजे आयज एक ओपन जातलो आनी 10 दिसांनी दुसरो. दोतोर तुकडे मागता, तुवें म्हाका कितें ना म्हणूंक नाय. आयज हांव तुज्या वांगडा येयलां, BJPन जॉयन जालां फकत एकूच कारणाक लागून. आनी कित्यारूय हात धरून सांग सोदता इगोरचेर जाल्यार कित्याचेरूय हांव 10 पयशे घेवन BJPन वचोंक ना. पूण आयज ह्या कारणाक गेल्लो. आयज सुमार 60 कोटीची कामां आयज दोतोरान म्हाका दिलेली आहा. ही थोडी उरल्या, ती पूर्ण करतलो म्हणून हे टेन्युअराक तुकडे मागता हांव. खुबशे उलयतलो जाल्यार खूब आहा, खूब म्हणटा. हे आपणें करून प्रपोज केलें. प्रपोज आयज ग्रामसभा घेवन आयज पिटून करूंक जाता, आयज येवन अनिल बाबान करूंक जाता, आमच्या हेमंत बाबान करूंक जाता. ग्रामसभा घेवन हे आपले प्रपोजल दिले आनी उशा पंथाक गेले. 30 वर्सां निल्ले आनी आयज व्हडले उलयता. म्हाका तेंचे टिक्का करपाची ना. आय एम ए मॅन ऑफ डिलिव्हरन्स. हांव तुमकां डिलिव्हरी करतलो विथ माय विक्ट्री एज ए शेड. सावडी म्हटल्यार आयज फायनान्स मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. खुबशे जॉब दिले आनी उरल्या. आनी दोतोरा कडेन मागता हांव, चड उलयना, कित्याक खुबशीं इनॉग्रेशन आहा, तुवें खूब दिलें. सगळे ऑफिशियल्स सगळे तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज खूब इनॉग्रेशन आहा दोतोर. जावं कोविडाक लागून हांवें कितें केलां तुमीच पळयलां. आयज पासून तुमकां सांगता, जोरी तर
कोणूय घरान कोवीड जालो प्रॉब्लेम व्हडलें न्हू. आयकात, कोणूय कोवीड जालो घरान व्हडलें प्रॉब्लेम ना. तुमकां सगल्यांक हांवें घरांनी कोवीड जाल्ल्यांक इंस्ट्रक्शनां दिवन फूड डायट दिवन सगळें केअर केल्लें. फूड डायट, जेवण धाडून न्हू, फूड डायट, मेडिसिन्स. हांव एक सांग सोदतां तुमकां, जरी तर तुमकां ऑक्सिमीटर तेन्ना तुमी चॅक कोत्ता, तुमचो ऑक्सी लेवल 94 जाता, ताबडतोब तुमी म्हाका घुमोवपाक जाय. फुडलें काम म्हाजें. जरी तर 94 ऑक्सी लेवल तुमचो जालो, ऑक्सिजन लेवल, ताबडतोब तुमी आमकां घुमोवपाक जाय. कित्याक तेन्ना तुमकां जरी तर वचून GMCन ट्रिटमेंट दिलो जायत, वी कॅन हटाव कोवीड, वी कॅन फायट विथ कोवीड एंड कम आउट फ्रीली होम. तशें हांवें 80 पेशंट आयज बरे केल्ले आसा, 80 पेशंट. तेन्ना तुमकां सांगता, तुमी वर्ड ऑफ माउथ इज द बिगेस्ट पब्लिसिटी. सो आय रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज tell your friends. We don't want to lose our friends. So once your oxygen level is coming down to 94, please inform me. At any time we will provide you all the best service to save your life. वता पंचायतीक देव बरें करूं म्हणटा. खूब तेणी म्हाका सहकार केलो ह्या हितून, कॉन्ट्रॅक्टर अल्लाबक्स आनी खूब जाणांनी हिंगा आदवोट घातले. PI, USP, स्पेशली DIG has made his time with IG and SP. He had come here personally 8 days back and he told this inauguration has to be done on 17th June. And therefore, I thank Reverend Father for inaugurating my ambulance and for his beautiful words that give me a boost to work for the COVID people. खूब भाव माझे 3 फ्रेंड्स मरून गेले, but I have lifted them in my own hands and put in GMC. But they came, the oxygen level was about 60. माझो पयर 3 फ्रेंड जोकी सगळे वखता, he was a best diver. He was taken to all over India. बार्जिंग बुराक पडटा, he was a very strong man. I lost him. त्या खातीर दोगांनी दुकां येता कोवीड म्हटल्यार प्लीज म्हाजो एजेंडा सदांच इलेक्शनाक आसलो हेल्थ कॉशियस एंड GMC इज माय सेकेंड होम. टू एवॉयड एवरीथिंग वी लीव फॉर वन्स. प्लीज तुमी जिवाचो कुयदाद घ्या, एकामेकाचेर टिक्का करूं नाका. आपणाची 4 बोटां आपणाक दाखयता तेन्ना तुमी पयले तुमच्या हितूंतले भायर सरा. तुमी तुमच्या कोविडांतले भायर सरा. हो कोविडाचो टायम, तेन्ना कितेंय गरज जाल्यार परत म्हाज्या फुड्यान येवचें. आनी मागता चुकलेल्यांक कोणाची नांव घेवंक ना, कोणाक पर्सनली आपोवंक ना. एकल्याक देखून मोगा ते येयल्या. ही 2 उतरां उलोवन म्हाजी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सर, थँक्यू चीफ मिनिस्टर फॉर हेल्पिंग मी एंड प्लीज डू हेल्प मी. I joined BJP only for the development and none of the interest. I सुमार 60 कोटीचे म्हाका डेव्हलपमेंट दिले. माझे सिवेजीचो प्रोजेक्ट हा, NABARD is finding us that is costing about 360 crores. NABARD is giving आमचे आलते सिद्धार्थ म्हणटा पुर्तुगेजीन हाफ सिटी हाफ विलेज, that is Santa Cruz, Mercedes and Chimbel. ह्या कुडक्याक म्हाका तूं हें दी, डेव्हलपमेंट दी. आनी जरूर जरी तर लोक पळयतलो त्या डेव्हलपमेंटाक, लोक पळयतलो टोनी, आनी हांव तुज्या सांगाताक रावतलो. देव बरें करूं. Thank you, sir, for your inspirational words. As a token of appreciation for building this outpost in such a fast manner and in such a nice way, I would request the Honorable CM of Goa, who will be presenting a bouquet of flowers to the PWD engineer, PWD architect, and PWD contractor. I would request you all to kindly come on the stage and receive this present bouquet of flowers from the Chief Minister of Goa.
Thank you, sir. Community policing being one of the main goals of this police department, our Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Shri Pramod Sawant sir, has always encouraged more police engagement with the public in order to create safer neighborhoods for the people of the state. This outpost, along with other new police outposts and police stations, will certainly help the police department serve the public more efficiently and swiftly. I would humbly request our Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant sir, to kindly say a few words. हॅलो. सांताक्रूज आउटपोस्ट हाच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक माझ्या बरोबर आमचे सांताक्रूजचे MLA बाब टोनी फर्नांडीस, गोंय राज्याचे DGP मुकेश कुमार मीना, त्याच बरोबर हांगासले स्थानिक सरपंच बाब नामदेव नाईक, आमचे राजेश कुमार आणि परमादित्य फादर हांगासले, तशेंच आमच्या OBC कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन बाब अनिल होबळे, हेमंत, गिरीश, बाकी ह्या पंचायतीचे सगळे पंच आणि म्हज्या हांगासल्या सगळ्या भावा भयणींनो, प्रेस मिडिया, सगळ्यात पयली आज आमचे स्थानिक आमदार बाब टोनी आजो वाडदिवस हांव गोंय राज्याच्या वतीन आनी तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन ताका खूब खूब वाडदिवसाची उलोवणीत परबीं दिता. ताका बरें निरोगी आयुश्य लाभचें आनी आनिकूय बी लोकांची मदत करपाक सदोदीत ताका बरी ताकद मेळची. हांव सगळ्यांच्या वतीन ताका बुके दिवन विश करता. खरें म्हणल्यार आयचो व्हडलो कार्यक्रम करपाचो नाशिल्लो. हांव वर्च्युअली म्हज्या बंगल्या वयल्यानूच हें इनॉग्रेशन करपाचो आशिल्लो. खास करून फक्त टोनीलो वाडदिवस म्हणूनच ह्या कार्यक्रमाक हांव पर्सनली हांगासर येवन ह्या कार्यक्रमाचें उक्तावण केलां. कोवीड सुरू आसतल्याक अजून एकूय कार्यक्रम आमी पर्सनली वचून करूंक नाशिल्लो. पयलोच कार्यक्रम हांव चुकून वदळच्यान सांगत आसा. आमकां पयल्यान पयली आजुनूय बी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. आमचो आजून पॉझिटिव्हिटी रेट कमी येवंक ना. आजुनूय पॉझिटिव्हिटी रेट हो बिलो 5च्या सकयल वचपाक जाय. मॉर्टेलिटी रेट आजुनूय कमी जावपाक जाय आनी वॅक्सिनेशन रेट आनीकूय वाडपाक जाय. गेले फाटले 3 दीस म्हणजे टिका उत्सव 3 आमी चालू केल्या आनी जवळपास 50,000 प्लस लोकांनी वॅक्सिनेशन जे आसा तें घेतलां. आमचो टार्गेट आसा 30th जुलय पर्यंत 100% कंप्लिशन ऑफ द फर्स्ट डोस. आनी म्हाका दिसता निश्चितच गोंयांतल्या 18 वर्सां वयर सगळे लोक म्हणजे 18 वर्सां पासून कितलेय जाणटे पिरायेच्या लोकांक फ्री ऑफ कॉस्ट आनी वॉक इन वॅक्सिनेशन आमी थंय वचप आनी वॅक्सिनेशन घेवप. वेगळें रजिस्ट्रेशन करपाचें ना. गोंय हें पयलें राज्य आसा. बाकी खंयच्याच राज्यान अशा पद्दतीत अजून जनरली फॉर द 18 टू अबाव ऑल वॅक्सिनेशन इतक्या मोठ्या प्रमाणात सुरू करूंक ना. लोकांचें सहकार्य मेळ्ळें जाल्यार आमी म्हाका दिसता 30th जुलय पर्यंत 100% फर्स्ट डोस पुराय करपाक शकतले. आपुणूय वॅक्सिनेशन घेवचें, दुसऱ्यांकूय वॅक्सिनेशन घेवपाक फोर्स करचो. फक्त एकट्यान वॅक्सिनेशन घेवन जावचें ना. म्हज्या समोर आसलेलो मनीसूय बी वॅक्सिनेट जाल्लो आसपाक जाय. म्हणून तर आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करप गरजेचें आसा. आमी कदाचित थर्ड वेव येवं शकता म्हणजे हाज्या खातीरय बी जी प्रिपरेशन्स गोंय सरकारच्या वतीन आरोग्य खात्याच्या वतीन जी करपाक जाय ती सगळी प्रिपरेशन्स म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर पासून मेडिसीन परचेस, इक्विपमेंट परचेस ह्यो सगळ्यो गजाली गोंय सरकारान तत्पर दवरल्या, तयार दवरल्या. चुकून सुद्दां म्हणजे आमी कोणूच विशेष करून म्हणटात की भुरग्यांक सफर जावं शकता बट भुरगीं सफर जावची न्ही. देवा लागीं मागोया थर्ड वेव येवची न्ही. बट तरी सुद्दां आमच्या कडल्यान आमची पुराय तयारी ह्या थर्ड वेव खातीर आसा. हांव आज ज्या आउटपोस्टाच्या इनॉग्रेशना खातीर आयलां तें हांव मुद्दामून उल्लेख करता. गोंयांतलो आमी म्हणटा की क्रायम डिटेक्शन रेट हो वाडला, क्रायम रेट हो देंवला. बट क्रायम रेट देंवप हो फक्त पुलिसीच्या हातान ना. क्रायम डिटेक्शन रेट हो पुलिसीच्या हातान आसा. बट क्रायम रेट जर देंवतलो आसत जाल्यार म्हणजे फक्त पुलिसीचो भंय आसलो म्हणून जायना. तर म्हाका दिसता लोकांनी बी ताका त्या खातीर म्हणजे
आमी एकामेकाचे रिलेशन्स आणि एकामेका कडेन वागपाचें आणि समाजात इतर जशें आमी म्हणटा की सगळ्यांचो इम्पॅक्ट समाजाचेर आसता. जसो तो आमदाराचो आसता, सरपंचाचो आसता, कम्युनिटी लिडराचो आसता, स्पिरिच्युअल लिडराचो आसता आणि दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. कारण ह्या सगळ्यांनी जर समज दिलो जाल्यार समाजात जावपी सगळे क्रायम, वेगवेगळ्या पद्दतीचे क्रायम्स हे कमी जावपाक शकता आणि ते कमी जावपाक म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी जर मदत केली जाल्यारूच हातले क्रायम रेट जे आसा हे कमी जावपाक शकतले. इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द पुलीस. बरेचशे फावटी बरेचशे राजकारणी मातशें कितें जालें काय होम डिपार्टमेंटाचेर तुटोन पडटात. होम मिनिस्टराचेर पडटा हांव समजूं शकता, म्हाका गाळी चवा, म्हाका संवय जाल्या आतां, म्हणजे खूब जाणांच्यो गाळी खावपाच्यो. पण म्हज्या होम डिपार्टमेंटाक कित्याक? अरे दे आर द पीपल हू आर वर्किंग फॉर 24/7. म्हणजे हांव एक कित्याक सांगतलो, कोणाचे तरी भुरगे कोण तरी येतात ते परत GMCकूय मदीं हाडली, कोणी तरी प्लॅन करून त्या भुरग्याक चोर, ही मानसिकता आसा समाजातली. ही मानसिकता बदलप आसा. म्हणजे त्या बिचारे बायलेन, हांव बिचारे म्हणचो ना, पण त्या बायलेन तिची मानसिकता क्यू येवपाक जाय तिची. म्हणजे तिकाय खंय तरी 4 भुरगीं आसल्या उपरांतूय बी 4थे भुरगे चलो जायो म्हणून थंयसल्यान चोरून व्हरप आणि खंयच्यान तरी त्या गांवांत पावप आणि रोखडेच म्हणजे ताका चोरून व्हरना फुडें लोक टिका करूंक सुरू. म्हणजे क्रायम सामको हे पुलीस डिपार्टमेंट न्हिदला, म्हणजे तेंचे कांयच करिना, म्हणजे कोणीच दवरूंक ना. खुबशे जाण सामक्यो टिका करपाक सुरू. बट विदीन 24/7 म्हणजे माय SP नॉर्थ शोभीत हांगा आसा, म्हणजे ताज्या सकयल पुराय टीम नॉर्थांतले कितलेशेच ऑफिसर्स तेणी कामाक लायले आणि सगळे 24 वरांनी त्या भुरग्याक काडून त्याच्या आवय कडेन दिली जाल्यार एकट्यान सुद्दां म्हाका दिसता कॉंग्रेच्युलेट करूंक ना, चुकून सुद्दां म्हणूंक ना की बाबा बरें गेलें म्हणून. पण बरें करता तेन्ना बरें करता तरी म्हणपाक जाय न्ही. अरे जेन्ना वायट तेंच्यांनी करूंक नाशिल्लें, कोणी तरी तिसऱ्यान केल्लें. पण ताज्या खातीर म्हाजें इतकेंच म्हणणें आसा की राजकारण्यांनी टिका राजकारण्यांचेर करची, डिपार्टमेंटाचेर करची न्ही. डिपार्टमेंटाची कितें चुकी आसत जाल्यार DGP आसा ताका इन्फॉर्म करचें, तुमी चुकता. बींग अ होम मिनिस्टर हांव आसा, म्हाका इन्फॉर्म करचें. ताका लागून आमी म्हणटा की गोंयची इमेज राज्या भायर पिड्ड्यार करची न्ही. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. आमी बरेचशे फावटी कितें उलयता, कितें ट्वीट करता, कितें सोशल मिडियाचेर घालता तेन्ना आमच्या राज्याची इमेज पिड्ड्यार जाता. हाजो कोणूच विचार करिना. आपल्या राजकीय स्वार्था खातीर म्हणजे गोंयच्या इमेजीक कितेंय जाल्यार जाता ही चुकीचो समज आसा. त्या खातीर अशे पॉलिटिशियन्स जे आसात म्हाका दिसता जनतेन तांकां धडो शिकोवपाची गरज आसा. कारण आपल्या राजकीय स्वार्था खातीर राज्याच्या इमेजीची मागीर जावं ती टुरिजमाच्या बाबतींत, जावं ती पुलिसेच्या बाबतींत, जावं ती एड्युकेशनाच्या बाबतींत, जावं ती कोविडाच्या बाबतींत. हय, म्हणजे आमी म्हणटा की 100% डेथ रिकॉर्ड करपी आमी पयलें राज्य आसतलें. म्हणजे एकदम जेन्ना स्पायक जालो, म्हणजे आमी जेन्ना इमॅजिनूय करूंक नाशिल्लें की आमकां 20 मेट्रीक टन ऑक्सिजन केन्ना पर डे लागूंक शकता, त्या जाग्यार जर आमकां 40 मेट्रीक टन जर ऑक्सिजन लागपाक लागलो जाल्यार इट इज पूर्ण देशभर म्हणजे पुराय इंडियाभर शॉर्टेज आशिल्लें. इट इज नॉट ओन्ली इन द गोवा. बट विदीन 2 days म्हणजे मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम विदीन 48 hours आमी डिसिजन घेतलें, तांकां बॅडी एवेलेबल करून दिल्यो, ऑक्सिजन एवेलेबल करून दिल्यो. बट जी ल्हानशा हाज्या खातीर गोंयची इमेज जी पिड्ड्यार जाल्या, हांवें कित्याक सांगलें, हाज्या खातीर टिकाय खूब जाणांनी केली. बट बरें जाल्या उपरांत म्हणजे आज एलएमओ टँक ही GMCच्या न्यू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलान आसा, ओल्ड मेडिकल कॉलेजीन आसा, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आसा, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आसा. PSC प्लांट वी हॅव एस्टाब्लिश विदीन शॉर्ट स्पॅन. म्हणजे आमी म्हापसा केलो, मडगांव केलो, माजिलोन केलो, HPC हॉस्पिटलान केलो, गोवा मेडिकल कॉलेजीन केलो. हे बरें काम केलें, हे समाजाच्या समोर येवंक ना, हाजेर कोणी ट्वीट करूंक ना आणि हे भायर देशाक कोणी कळोवंक ना. पूण हांवें इतक्याच खातीर सांगलें की जे बरें काम करता ते लोकांक कळपाक जाय. बाब टोनीन आज ताच्या वाडदिवसाच्या दिसा खूब बऱ्यो गजाली सांगल्यो की तेणी मुद्दामून सांगलें आपूण जो ह्या म्हणजे ह्या हेवटेंतल्यान दुसऱ्या पक्षात जो गेलो, इट इज ओन्ली अँड ओन्ली बिकॉज ऑफ द डेव्हलपमेंट. आपल्याक ह्या मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट करपाक जाय आशिल्लो म्हणून तर आय हॅव शिफ्टेड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी. आनी खरोखरूच हांव ताची तोखणाय करता. म्हणजे खूब कमी लोक आसतले
जे डायरेक्टली PPE किट घालिनासतर कोविड वार्डान वचपी किंवा कोणाच्या कोविड जाल्ल्याच्या घरान वचपाक म्हणजे दोतोरी भियेतात, बट तो PPE किट न घालताच डायरेक्टली कोविड वार्डान वयता. कोणीय पॉझिटिव्ह जाल्लो जाल्यार ताका उखलता, आपल्या गाडयेन घालता आनी व्हरून एडमीट करता. हांव खरोखरूच आज वाडदिवसाच्या दिसा म्हणजे ताका ब्लेसिंग सगळ्या लोकांचें मेळटलें आनी खूब खूब तेजें अभिनंदन करता. कोविडाच्या बाबतीत तेणें केल्लें काम हे खरोखरूच म्हणजे तोखणाय करी सारकें आसा. म्हणजे कंपेर जर केलें, हांव 40 MLA म्हणटलो, 40 MLA जर कंपेर केले आसत जाल्यार कोविडाच्या बाबतीत एप्रिसिएटींग वर्क डन बाय आवर ऑनरेबल MLA टोनी. तो खंयसरूच आपल्या पुराय ह्या परिसरात लोकांचें काम करता आसतना कमी पडना. पण हांव एक गजाल सांगता, कोविडाच्या बाबतीत आमचे वर्सभर जरी आमी फाटीं पडले, कमी पडले, जाल्यार फुडल्या 6 म्हयन्यांक वेरियस डेव्हलपमेंट काम म्हणजे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सी ताजेय कॉन्स्टिट्युन्सीर आसतली. आमी पळयता की एक काळ ही कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणजे क्रायमा खातीर नोंद आसलेली कॉन्स्टिट्युन्सी आसा. सगळ्यात म्हाका दिसता चड क्रायम ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ह्या पुराय परिसरात जाताले. पण आतां खूब बरी गजाल आसा. आमकां खूब बरें चित्र जें आसा हें ह्या पुराय परिसरात मेळटा, पळोवपाक मेळटा. क्रायम रेट कितलेशाच कमी प्रमाणात कमी जावपाक लागलेलो आसा. हांव अजुनूय बी म्हणजे अजुनूय लोकांक सांगता की हाज्याय पेक्षा बरे रिलेशन्स लोकां कडेन डेव्हलप करचे, जेणे करून आमकां क्रायम करपाक म्हणजे लोकूय प्रवृत्त जावचे न्ही आनी क्रायम करचे लोकांकूय म्हणजे जे कोण क्रायम करता ताच्या खातीर पुलिसींग आसात, बट इतर लोकांनी बी तांकां समजून सांगपाक जाय. इतर लोकांनी तेंच्या कडेन बरें रिलेशन दवरून तांकां बऱ्या मार्गात हाडपाची गरज आसा. ताज्या कॉन्स्टिट्युन्सी विविध डेव्हलपमेंटाची कामां आयच्या दिसा सुरू जालीच, बट हाज्याय व्यतिरिक्त आनीकूय डेव्हलपमेंटाची कामां तेजी लायनअप आसतली. आमचो प्रयत्न आसा मागीर लायट आसतलें, उदक आसतलें, रोड आसतलो, सिवरेज आसतलें, एड्युकेशन रिलेटेड आसतलें, हेल्थ रिलेटेड आसतलें. हेका प्रायोरिटी दिवपाच्या कामा खातीर ऑफकोर्स म्हणजे जी कामां डायरेक्ट लोकांक लागता त्या सगळ्या कामांक जाता तितके बेगीन प्रायोरिटी दिवन फुडल्या 6 म्हयन्या भितर जायती कामां ही पुराय केली वयतली. कोविडाच्या बाबतीत लोकांकूय बी मदत करपाचो सरकाराचो विचार आसा. निश्चित रित्या आमकां जे जे शक्य आसा त्या आमी ह्या पुराय कोविड परिस्थितीत म्हणजे लोकांची आर्थीक स्थिती खूब खालावलेली आसा, बट पुराय लोकांक म्हणजे आर्थीक मदत करपाचोय सरकारान विचार दिन आसा आनी निश्चितच आमी मदतूय करतले. एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर ह्युमन डेव्हलपमेंट सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी निश्चित रित्या आमी जे म्हटलां आमचें स्वप्न आसा की स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें आनी तें स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर परत एकदां आमचे स्वयंपूर्ण मित्र ग्रामपंचायतींनी येवपाक सुरवात जातली. निश्चितच कोविडाचो रेट थोडोसो कमी येवपाक उरला, बट इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड आमी गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर खंयसरूच फाटीं पडुया नाका. गोंयाक लागपी गजाली, गोंयांत आसपी स्किल्ड मॅनपावर हाजो जर आमी उपयोग केलो जाल्यार निश्चित रित्या म्हणजे 60वें मुक्तीचें वर्स आमी मनयता आसतना आमकां गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो हातभार लागतलो इतकेंच सांगता. आनी परत एकदां तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव बापटोनी एका वाडदिवसाच्यो उर्वरीत परबी दिता आनी आनीकूय बी तेणी नेटान काम करचें अशें ताका सांगता. देव बरें करूं. Thank you, sir, for your wise and insightful words. I'm sure we will do our best to fulfill your aspirations. I would now request our Superintendent of Police, North Goa, Shri Sobit Saxena, sir, to please give the vote of thanks. It gives me immense pleasure today to present a vote of thanks. At the very outset, I would like to thank Honorable Chief Minister, sir, for taking out time from his busy schedule and gracing the occasion. Sir, your presence here is immensely motivational for the entire police staff. In the same breath, I would like to thank our respected DGP, sir, for agreeing to host this occasion on behalf of Goa Police. I would like to thank Honorable MLA Tony Fernandez and all the elected representatives of Santa Cruz area for gracing the occasion. I would like to also thank IG and DIG, sir, for their unwavering support to the police department and all the police staff who's on the field. I would like to thank Chief Architect Marvin Gomes. I would like to thank engineers of the PWD, and I would also like to thank the contractor for putting up this building in such a short span of time and for their support in this endeavor.
I would like to thank my staff as SP North Goa, who has spent tireless hours in bringing this function together. The staff from IRBN who have given a spectacular guard today, the band of the police department. Last but not the least, I would like to thank Reverend Father for his blessings. I hope that with